विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। शेनवारा भलायकी मंत्री आनी सभापतीच्या हजेरेन सांखळे एमर्जन्सी केअर युनिटाचे उक्तावण जाले। गोंय सरकाराच्या भलायकी संचालनालयान जीव्हीके इमर्जन्सी मॅनेजमेंट आनी रिसर्च इन्स्टिट्यूटाच्या जोडपालवान फुडाकार घेवन ह्या आपतकालीन युनिटाचे उक्तावण केला। RDX गोवा खातीर सांखळेच्या निलेश परवार। देड वर्सात ॲडव्हान्स ज्या पद्धतीत पुराय गोंयभर कितें कार्यक्रम चल्ला हो तुमकां तेंच्यांनी व्यवस्थीत रित्या समजून सांगलो। आमच्या दृश्टीन खरें म्हणजे सांखळेकार आमी तशे भाग्यवान, आमी एक मागता जाल्यार आमकां दोन मेळटा म्हणपाक काय हरकत ना। कारण ज्या पद्धतीन एमर्जन्सी केअर रुमाच्या इनॉग्रेशनाक आरोग्य मंत्री हांगासर आयले आनी तांच्यांनी सोमतीच कार्डियक एम्ब्युलन्स जी आसा ती तुमकां पावली म्हणून तांच्यांनी आतांच ती ब्लॅडूय केली ती आमकां बरी गजाल आसा। कारण जेन्ना आमी एमर्जन्सी केअर रूम हांगासर दवरता म्हणजे आमची कॅज्युअलिटी आसा हांव मुद्दामूच लोकांक कळपाक जाय थोडेशें इन डिटेलान सांगता। आमची कॅज्युअलिटी हांगा चलताली 24 तास दोतोर आसतालो। बरेच जाण फोन करून विचारता दोतोर आसतलो रे काय म्हणून। खुबशे फावटी हॉस्पिटलान आयज दोतोर आसतलो हे विचारपाची लोकांक संवय जाल्या। कॅज्युअलिटीचो हो दोतोर आसतलोच बट त्याच भायर एडिशनल एक दोतोर जे 24/7 इट विल हँडलिंग ओन्ली द एमर्जन्सी केअर आनी ट्रॉमा आनी तोय बी जीव्हीकेच्या मार्फत तो एडवान्स फॅसिलिटीज जे आतां जर आमी सगळे पळयले आसत सगळ्यो ज्यो एडवान्स गजाली थंय म्हणजे इन्क्युबेटर पासून तो व्हेंटिलेटर पर्यंत हाची फॅसिलिटीज जी आसा ही तेंच्या थंयसर आमकां अवेलेबल करून दिल्या। एनी इन केस एक्सिडेंटल जरी कितें जालें आसत जाल्यार हांगासर हँडल स्टेबल करून त्या पेशंटाक ट्रान्सफर केलो वयतलो। दुसरें तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ऑलरेडी कार्डियक एम्ब्युलन्सूय आमकां दिता। तिसरें तेंच्यांनी आतांच दोतोराक इन्स्ट्रक्शन दिलें खरें म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पयलींच नोटिफिकेशन जाल्लें फाटले फावटी पण तो बरोचसो कार्यकाळ गेलो की 3 वर्सां ज्या कार्यकाळात रिक्रुटमेंट जाली ना म्हणजे ताका आमी म्हणटा की एनेस्थेसिस्ट जाय आशिल्लो कन्सल्टंट जाय आशिल्लो एवरी मेडिसिन तांच्यानी ऑलरेडी सांगलां की वी आर ऑलरेडी कन्वर्टेड इनटू द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सो दॅट जेन्ना दोतोरांची सगळी अपॉइंटमेंट जाली ऑलमोस्ट इन द कम्युनिटी जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा ते कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान कन्वर्ट जातले। त्या वेळार हांवें ताका एकूच रिक्वेस्ट केला किंवा आमचें पॉप्युलेशन जे आसा ते ऑलमोस्ट 60,000चेर गेलें। हांवें फाटले फावटी सांगलें आरोग्य मंत्र्याक की आमकां प्राथमीक आरोग्य केंद्र जे आसा ते आमच्या वेळग्यान सुरू करचे। ते ऑलरेडी आमची प्रायमरी म्हणजे प्राथमीक शाळेची एक बिल्डिंगूय आसा ती आमी रिनोव्हेशनूय घेतल्या। सो दॅट आमकां नेक्स्ट जे आमचे धाकटेशे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जर वेळग्यान सुरू जाले ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरच्या अंडर ते प्रायमरी हेल्थ सेंटर जातले। थंयसरूय बी म्हणजे पाणी वेळग्यान सुरला ह्या लोकांक ऑलमोस्ट 12 ते 13 किलोमीटर हांगासर येवचें पडटा। रातची थंयसर कांयच सोय ना कारण पयलीं जेन्ना हांव स्वता प्रॅक्टीस करतालो हांव कोटंबी रावतालो किंवा बाकी त्या पुराय परिसरांतल्यान रेजिडेन्शियल डॉक्टरूय कोण नासल्या कारणान ऑल द वे 12 ते 13 किलोमीटर तर सगळ्या लोकांक म्हणजे आंबेशीच्यान हांगा येवपाचें जर जालें तर इट इज ऑलमोस्ट 14 ते 15 किलोमीटर पडटा। सो इट इज माय रिक्वेस्ट म्हणजे बिहाफ ऑफ हांवें ताका ऑलरेडी म्हणजे रिजल्युशन घातला तेंच्यांनी हय बी म्हटलां बट तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय की आमी येता त्या थोड्या दिसांनी प्राथमीक आरोग्य केंद्र हे वेळग्यांनी बी सुरू करपाचें।